बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो योगकार दिता. ह्या मिसान जशे भाशेन आयज आमी बागयोन जुआंव कापिस्त्रान यादनीक ताचे भाशेन आमचें जिवीत जेजूक भेटोवन जेजूचे सारकी उदीक जावंक आनी जेजू आमचें सगळें वावरूंक. जॉन कापिस्त्रान जुआंव कापिस्त्रान एका बऱ्या व्हडल्या घराण्यांतलो आसलेलो, हुशार आसलेलो. ताणेन लॉ स्टडी करून तो पेरुजा म्हणटा पळय ताचो गव्हर्नर आसलेलो. पूण तेन्ना खूब लढाई जाताली आनी ताका म्हणून हितून ती लढायेन हारवले. पूण तो गेलो आनी ताका मला तेस्ता म्हणटा पळय त्या लोकांक सांगलें तुमी शांती हाडूंक. ताका बोनकोणींत घातलो. बोनकोणींत तो चिंतूंक पडलो आमचें जिवीत कसलें आनी कित्याक म्हणून हांव जियेता. थंयसर ताका सान फ्रांसीस दी असिसीचें दर्शन घडलें आनी ताणें येवजिलें की म्हजें जिवीत हांव ताचे भाशेन ताचे सारको हांव जेजूक दितलो. हे भाशेन ताचें सगळें घडलें आनी तो मागीर पाद्री जालो ते संस्थेन. पाद्री जाल्या उपरांत ताका खूब म्हणून हितून ताचो एक आमीग आसलेलो बेनेडीन ऑफ सिएना म्हणून एकदम बरो प्रेगादोर आसलेलो. ताचे बरोबर मातसो भोंवन पाद्रीपण ताका अर्द मेल्ल्यापणान तोय एकदम फामाद जालो. सगळ्या इतालियाच्या गांवांनी तो भोंवन खूब देवाचें म्हणजे नांव परगडटालो. ताणेन जेजूचें नांव आनी सायबीणमायेचें नांव हें देवसांव ताणेन उदीक आनी उदीक वाडयलें. ह्या सगळ्या ताच्या प्रेगादोर आसलेलो तेन्ना. आनी केन्ना केन्ना 1,00,000चे वयर पर्यंत लोक जमो जातालो ताचें आयकुपाक. मागीर पाप साहेबान ताका वेगवेगळ्या गांवांनी धाडलो, देसांनी धाडलो शांती हाडच्याक. शेकी ताका क्रुसेड म्हणटा पळय तातूंतय झुजूंक पूण न्हय पूण ताका म्हणून हितून रादात दिवंक धाडलो आनी ताणेन हे भाशेन फुडाकार घेवन ते जिखले. हे भाशेन ताचें जिवीत आसलेलें. आनी तो मागीर प्लेग जावन मेलो म्हणजे जोरी येवन तो मेलो. ताणेन आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटयलें. आमी जेजूकूच भेटयलेलें आसा. तर आमी कितें करूंक जाय आमकां आयज वाचपाक सांगतलीं. आमी कोणाचे गुलाम जावंक जाय जेजूचे वो आपलेपणाचे आनी मागीर ओदुरुसाचे ना. पातकाचे न्हय जेजूचे जावया. आमची पातक आमी कबूल करया आनी जेजूच्या उज्यान आमचें जिवीत सारया. काळजांतान दूख दोत्तेल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुम्याक काकुतकोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ताक काकुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय. सुम्याक काकुतकोर. सोरपोदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. मागुया. देवा सोर भोजवण्याचे बापा तुज्या भावार्थ्यांक कोश्ट दुखांनी बुजवण दिवंक बागयोन जुवांवांक तुवें उपजयलोय. आमकांय तूं राख आनी संवस्त सांबाळ आनी तुजे पवित्र सुबेक आपल्या कोश्टां दोगांनी मदें जेजून बसायल्ली शांती भोगूंक फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. भाग्योत पावलून रोमाकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, तुमच्या सैमाच्या अस्कोतेक लागून मनीस उलयता तसो उलयता. जशे तुमच्या कुडीचे सांदे परजोडापणाचेर आनी खोटेपणाचे चाकरेक तुमीच वापून दिल्या आनी सगळेंच
खोटेपणान जाल्या तशेंच आतां सगळ्यांक पवित्रपणान जावचे खातीर तुमचे सादे प्रामाणीकपण ओपून दितात. तुमी पातकाचे गुलाम जाल्यात तेन्ना तुमी प्रामाणीकपणान सोरी आपल्या स्वताचे आसल्यात आतां तुमकां लॉस दिसता. त्याच कुटुंबाच्या तुमी तेन्ना कसलो फावल काडलो? मरण शेवट पावयता तसलो. सासणाचें जिवीत शेवटाक तुमचोच पातक दिता. तो मरण. देव दिता त्या देवाचें उतर हें. देवाने आमचे सैम्या क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता जिविताचे सासणाचे देवाचें उतर हें हो आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. सगळीं म्हणुया, सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलना वो पातकाच्या मार्गार भोंवना आनी ओदरीक मनशांच्या सांगाता बसना तो खरेंच बागी. सोरेस्पराच्या उपदेशांचेर ताजो संतोश दीस रात ताजे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब: सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. व्हांवत्या वाल्याच्या लिगेक लायल्ल्या रुखाक काला प्रमाणे जातात फळां आनी कधीच बावन पडनात ताजी पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगळ्या ताज्या कन्यांक सुफल. जबाब: सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. पूण नश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय. तो कोण जाणय? वाऱ्यान उबोन वेता तसलें फळ. बऱ्या मनशांची वाट सोरेस्पर राखता पूण नश्ट्यांक वाट निसंटनाक पावयता. जबाब: सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, संवसाराक उजो घालूंक हांव आयलां. तो पेटलोलो पळोवन म्हजें काळीज ओत्रेकून ओत्रेकता. हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घेव पर्यान म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव प्रितुमेचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगता, ना, बोगोर बेद घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच गोराब्यांत 5 जाणां मदें अशी फूट पडटली. तेगा दोगांचेर राड आनी दोगां तेगांचेर राड. बापूय पुताचेर राड आनी पूत बापायचेर राड. आवय दुवेचेर राड आनी धूव आवयचेर राड. सासू सुनेचेर राड आनी सून सासूचेर राड. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या भावा भयणांनो, इंग्लीश भाशेन अशी एक म्हणणी आसा, वे देर इज फायर देर इज ऑल्सो लायफ. जंय उजो पेट्टा थंय जिवीतूय उपजता. उजो आमकां एके भाशेन गोरमी दिता, आमकां उजवाड दिता, आमी जाणा तें. आनी जेन्ना तो उजो पालता तेन्ना सगळेंच तोंड जाता, सगळोच काळोख जाता. आनी होच अशें
हेच पर्यान आमचो भावार्थूय जेन्ना देवाचो मोगाचो उजो आमच्या काळजांत पेट्टा तो उजो आमकां धीर दिता, गोठाय दिता, बळ दिता. पूण जेन्ना तोच देवाच्या मोगाचो उजो उणो जाता तेन्ना आमचो भावार्थूय उणो जाता. आमची मागणी आमकां उल्की दिसतात, जिवीत एके भाशेन ओठ नासलोलें दिसता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेजूची खोडेखांत उतरां आयकता, वेरी स्ट्रॉंग वर्ड्स ती. तो म्हणटा, हांव प्रितुमेचेर उजो घालूंक आयलां. हें पयले फावटी कोणें आयकलें जाल्यार म्हणटलो जेजू संवसाराचो नाश करूंक सोदता. होय काय? ना बाबा भयणीनो, जेजू संवसाराचो नाश करूंक सोदिना. तो आमकां ताच्या मोगाच्या उज्यान, ताच्या स्वताच्या उज्यान, ताच्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान भरूंक सोदता. आनी अशें करून तो आमची काळजां एके भाशेन नवीं करूंक सोदता, आमच्या जिविताचें रुपांतर करूंक सोदता. आनी जेन्ना आमच्या काळजांत हो देवाच्या मोगाचो उजो पेट्टा तेन्ना आमचें स्वार्थ, गर्व, भिरांत पयस जाता आनी आमी देवाक जाय तशीं जिवंक पावता. तशेंच आमी शुभ वर्तमान मुखार वाचलें जाल्यार जेजू म्हणटा, हांव संवसारांत भेद घालूंक आयलां. जेजू शांतीचो कुंवर म्हणटाय आमी. तो आतां म्हणटा संवसारांत भेद घालूंक आयला. अशें कित्याक म्हणटा तो? आदल्या काळार जायते जुदेव लोक जेजूचे पाटलावदार जाल्ले आनी जेन्ना ते ताचे पाटलावदार जाले तांच्या फामिलीन, तांच्या कुटुंबांत फूट पडली, कित्याक तांणी जेजू सोमी आनी देवाचो पूत म्हूण मानून घेतलो. त्या जुदेव लोकांक, त्या पाटलावदारांक समजून आयलें की जेजू सारको मोलादीक म्हूण तांकां कुटुंबीक संबंदा परस देवा वेलो संबंद चड मोलादीक म्हूण. आनी हाका लागून तांणी देवाक पयलो जागो दिलो. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी म्हणटात आमी जेजूची पाटलावदारां. तर जेजू आज आमकां उगडास करता, ताचो पाटलाव करतना आमी जायते त्रास, दूख भोगचे पडटले, जायते कठीण निर्णय घेवचे पडटले, जशें की दुसऱ्यांक मानना जाल्यार लेगीत स्वताक उबें रावप, आमच्या त्रासांत कश्टा वेळार आमच्या भावार्थाक तीर रावप. असले निर्णय घेवन आमी ताची खरेंच पाटलावदारां जावंक शकतात. आनी जेन्ना देवाच्या मोगाचो उजो आमच्या काळजांत पेट्टलो तेन्ना देव आमकां हें बळ दितलो ताचे असले निर्णय घेवपाक आनी आमकां आमच्या आडकोळींतल्यान आमकां सांबाळटलो आनी आमकां भावार्थ तीर करूंक तेंको दितलो. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी आमचे जिविताचेर नदर मारुया आनी ह्या प्रश्नाचेरूय विचार करुया. देवाचो मोगाचो उजो म्हजे भितर आजून लासता काय? वो तो उजो पालोन गेला काय? तो उजो पालोन गेला जाल्यार जेजू आज आमकां म्हणटा तो आपूण परतून पेटोवंक सोदता म्हूण सांगता. तो आमकां जिव्या भावार्थान भरूंक सोदता, ताच्या मोगान भरूंक सोदता. तर ह्या मिसा बेठीन आमी आज ताराव घेवया, ताच्या मोगाचो उजो आमच्या भितर परतून पेटोवंक आनी आमचें जिवीत ताच्या आत्म्यान उजवाडीत करूंक ह्या मिसा बेठींत मागुया. आमेन.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरप दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. भोवमगळ बापा, भाग्योंत जुवांव कापेस्त्रानाच्या परबे दिसा तुका हे वेदीचेर भेटोवन ताव त्या बलिदानांत आमच्या सुम्या जेजूचें कोश्ट मरण आमी समरमता. ताचे बरोबर आमी तुका मानता तसली बोली जावच्याक त्याच सुम्या जेजूचो पाटलाव करून आमचे दिसाचे जिणेंत ताच्या कोश्ट मरणांत तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मनान घेवन ताचे सारकी जावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर पोदिदार आनी सशनाच्या देवा, सर्व कालेन सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुवांव कापिस्त्रानाच्या तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समरुंबूंक तुजे पवित्र सुबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस म्हणचे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडोनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आनी सिमांव आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वदका बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवां सोदून मेल्यांत त्या आमचे भाव भयणीची काकळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पुती भाग्योन झुजे
घेवन दौरदूत आनी सोरकालीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगातात, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. जेजूचे मागणे आमी सदांच म्हणटा आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे म्हणटो तो आमचो मस्तक, तो आमचे सवें हे मागणे म्हणटा. सगळी आमची मागणी इंतेसां आमचे पासत, आमच्या घराब्या पासत, संवसारा पासत. आनी जाणें आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा, बड्डे आसा, वेगळे वेगळे इंतेसां आसा, हे सगळे मनांत धरून आनी काळजांत थारून ताचे पवित्र आत्म्यान भरोन आतां म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवंशें उतरेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें दोरम दुतांक म्हणलें आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं. एकामेका मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाची ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परसांचो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार भोवमुलीक मास फकत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता हांव. तुजे सुटशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन.
सर्वेस्पर म्हणटा, हांवूच म्हज्या शेळ्यांक चरयतलो आनी हांवूच तांच्या विसवाच्या जाग्यार पावयतलो. मागुया. सुर्गींचे बापा, खरो बावाड परगटूंक बागयोन जुआंव कापिस्त्रानान थांबो नासलेल्या कोश्ट वावरान आपलो जीव जोरयलो. ताच्या परबे दिसा आमी घेतिल्ल्या दैवीक जेवणाच्या बोडान आमकांय त्या बावार्थांत थीर कर आनी उतरांनी तशेंच कन्यांनी तो परगटूंक आमकां उर्बेस्त कर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूच्या नांवान. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं आनी सरपुतेदाद देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणी. सगलीं बरोबर म्हणुया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गान मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेंच पासत तुजी विनोती मागतांव. सोण्यातल्यान आपणाक जायतें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकांतांव. आमेन. Shavera, Morakura, Radi Samcha Mogan, Las Lolia, Mesangal Saiba, Desaramcha, Sambalung Gopan tuja esanga saiba Sharar goincha Sambalung sodaka Gopan tuja